वाळशेचे शेतकार बेजारल्यात. दिवचल वाळशेचे तळयेत न्हावपाक म्हूण भुरगे येतात आनी बियरी मारतात. उपरांत बियरीच्यो रित्यो बाटल्यो शेतांनी भिरकाटून मारून वयतात. ही तळी दिवचल पालिकेच्या वाठारांत आसा. दिवचल पुलिसांच्या कानार ह्यो गजाली पावल्यात, पूण पुलीस कानार केंस ओडटात. लॉकडावनाची घोशणा जाल्या उपरांत बार्रां सोरो सगळेच विकप बंद जाला. पूण सोरो आनी बियरीक सरकारान मेकळी वाट करून दिल्ल्यान तळीरामा बरोबर मस्त्या तरणाट्यांचे फावला. जे तरणाटे घरा बियरीचो घोस्त काडपाक शकनात ते लोकांच्या तळयांनी आनी शेतांनी वचून धुमशिणां काडटात. शेतकारांक बाबड्यांक बाटल्यांचो वावर. माझी वाळशी गांवतड सातेरी देवस्थान आनी देवाची तळी आसा. थंय खुबशे भुरगे पिकनीक कशी करपाक येता. म्हाका तेंचो विरोध ना, कोणी सोरो घेता कितें केला तेच्या बद्दल विरोध ना. पूण तुमी बाटल्यो तुमच्यो ज्यो राशीच्यो बाटल्यो राशीनी करता हांगा बाटल्यो आनी त्यो शेतान उडयता, ते आमच्या शेतकऱ्यांक पांयांक लागता आनी तांकां सामकें हें जाता. कित्याक शेतान हो मनीस आहा तो गमबूट बी घालून देवंक शकना. आनी हेज्या खातीर हे फुडें आतां जे आमचे कोण शेतकरी ते आतां ह्या कारणां खातीर हें चालू आसा म्हणून शेतकरी बी कोण येवचे ना आनी शेतां जे करपाक आतां फुडें सरल्या नवीन भुरगे बी ते आतां हांगा सगळे उसाड पडटले. हांव म्हणटा कितें, जर तुमी पियेता जाल्यार तुमच्यो बाटल्यो परत घरा कडेन व्हरा. जे कितें आसा तो कचरो फक्त म्हणजे नगरपालिका अशेंच जर आमी भरयत रावले बाटल्यो आनी तुमी जर हें केलें जाल्यार आमचे सबंद हेजी वाड लागतली. हांगा म्हाजो मित्र आसा रमेश नायक म्हणून, आनी हांव फाटल्या म्हयन्यान हांवें पांच पिशव्यो बाटल्यो भरलेल्यो आनी आमी व्हरून म्युन्सिपालिटीक दिले 5 पिशव्यो दोगांनी. आनी अशें आमी 2 म्हयन्यांनी कंटिन्यू भरीत आसा हांगा बाटल्यो. हांवें हेका सांगलां की हांगा खूब कडेन आमचें अशें हें जाता तेन्ना तुमी थोडीशी म्हणजे हें जें आसा म्हणजे हांगा फावट मारून पळोवपाचें आनी भुरग्यांक बाबा अवेरनेस करपाचें. कितें की तुमी जर हे अशें ओपन जाग्यार जर सोरो पिवन जर बाटल्यो उडयता तेजेर मातशी काळजी घ्या म्हणून. जाल्यार मये मतदारसंघांतल्यान नारव्याय तेंच चल्लां. स्वताचें भाट आसलेलो आनी स्वता एक कलाकार आसलेलो परिश्रमी मिलिंद बर्वे भुरग्यांच्या तवनासपणाक वाज आला. तेणें स्वताच एक व्हिडिओ शूट करून तो सोशल मिडियाचेर घातलो. आयकात तेणें केल्लें आवाहन. हांव मिलिंद बर्वे आनी आमच्या नारव्या गांवांत हे ल्हानशें आमचें कुळागर. हांगाच एक लागीं एक झर आसा आनी दर वर्सा हांगा खुबशे लोक न्हांवपाक येतात, पिकनीक करपाक येतात. पूण तेंचे इररेस्पॉन्सिबल वागण्या खातीर हो त्रास आमकां जाता. आतां हें पळयात, काल हांगासर एक ग्रूप आयिल्लो आनी तेंच्यांनी हांगा बसून पिकनीक केली. पूण आतां हे सगळो कचरो, उश्टे, बाटल्यो हे सगळे हांगाच साडून गेले. त्या भायर तेंच्यांनी ह्या कुळागरान चूल मांडून जेवण केलें. आतां आमी इतले त्रास करून हांगा कुळागर वसयतात, सकाळ फुडें येवन तांकां शिंपता, हे सगळें करता आनी हे जर अशें करपाक लागले जाल्यार हेचो त्रास आमकां खूब सहन करचो पडटा. बाकी सगळे ते कितें करतात, हांगा बोवाळ घालतात, व्हडल्या व्हडल्यान म्युजीक लावन नाचतात बिचतात, ताका आमी इग्नोर करतात कारण करून एन्जॉय. पूण अशें जर करपाक लागले जाल्यार हेच्या फुडें आमी तांकां हांगा घेवं शकचे ना. आनी हे कोण भायले येवन करिनात, हे आमचे गोंयकार भाऊच अशें येवन करतात. सो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हेच्या फुडें अशें करचें न्हू. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.